विषय आसा तो कंप्लेंट इज रिगार्ड्स टू स्टेटमेंट विच वर गिवन बाय गौतम खट्टर, एज्युकेटेड पर्सन हू केम आणि गोंयान येवन ताणें जे वायट बुरशें विकृत जे उलयलो फ्रॉम द स्टेज ऑफ ऑन इव्हेंट विच वॉज ऑर्गनायज्ड इन वास्को, ज्या जाग्यार भारतीय जनता पार्टीचे मिनिस्टर आशिल्ले, भारतीय जनता पार्टीचे लिडर आशिल्ले. सो खंय ना खंय तरी गोंयाची जी कम्युनल हार्मनी आसा तो सिस्टमॅटिकली डिस्ट्रॉय करून हिंदूंक रेडिकलायज करपाचो प्रयत्न चालू आसा अशें आमकां दिसता. आनी हें जर जातलें आनी हें अशें जर घडलें जाल्यार गोंयचो विनाश जातलो. जे गोंय आमकां बाब जॅक सिक्वेरा, जे आमचे बाकीचे फाटले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर किंवा बाकीचे जे लोक आशिल्ले तांणी जे आमकां गोंय दिल्लें, जे कम्युनल हार्मनी आमी ज्या तरेन रावताले ते डिस्ट्रॉय करपाचो एक सिस्टमॅटीक प्रयत्न चल्ला अशें दिसपाक लागला. ज्या तरेन भारतीय जनता पार्टी आज प्रोग्राम करता, भारतीय जनता पार्टी स्पॉन्सर्ड लिडर स्पॉन्सर्ड जे प्रोग्राम करता, आज गोंयकारांचे हिंदू धर्मियांक म्हाका सांगून दिसता की हे तुमच्याच पयशांनी जाता. तुमी चिंतनाका की तुमकां ते थेट आपयतात, ताजो अर्थ हे की ते तुमचे खातीर आसा, तुमचे खातीर रावतले उबे म्हणून. आज जेन्ना विशय येता जॉब, विशय येता म्हारगायेचो, विशय येता करप्शनाचो, विशय येता लँड कन्वर्शनाचो, जे वेगवेगळे आसा ते सायडीक धरून तुमकां बिजी दवरपाचो प्रयत्न चल्ला. हे जेन्ना हिंदू धर्मीय समजतले आनी म्हाका दिसता आतां समजुपाकूय लागला आनी तुमकां पोलरायज आनी रेडिकलायज करपाचोय प्रयत्न चल्ला भारतीय जनता पार्टी, कारण त्या शिवाय दुसरो तांकां पर्याय ना जिखपा खातीर फुडलें इलेक्शन, कारण विशयूच ना जे लोकांच्या जिवाळ्याचे आसा. सो दीस इज अ सिस्टमॅटीक प्लॅन, लार्जर कॉन्स्पिरसी बाय भारतीय जनता पार्टी स्पॉन्सर्ड लिडरशीप, बाय भारतीय जनता पार्टी स्पॉन्सर्ड लिडर्स, कारण ते तांचे मंत्री आशिल्ले, जाणी अशा प्रकारचे स्टेटमेंट लोकांचे मन पयस करपा खातीर, जे विशय आसा थंयच्या पयस करपा खातीर हे करपाचो प्रयत्न चल्ला, रेडिकलायज करपाचो प्रयत्न चल्ला. आनी ताच्या खातीर ही कंप्लेंट आसा. आमी निशेध करता त्या वक्तत्वाचो. सामकें बुरशें वक्तत्व आशिल्लें. सेंट फ्रांसीस झेवियर इज समबडी वी बिलीव इन, समबडी इरिस्पेक्टीव ऑफ आवर फेथ. आमी हिंदू आसूनय तातूंत बिलीव करता, तांकां आमी गोंयचे साहेब म्हणटा. इट इज नॉट जस्ट अ फेथ for Catholic community, but it is some belief for Goa and Goans. आणि ताचो खेळ करता, हाचो आमी निशेध करता आनी सगळ्यांक स्ट्रिंजंट सेक्शन्स लावन तांकां अरेस्ट करचो आनी तांकां दाखोवन दिवचें की गोंयान अशा प्रकार चलचे ना. तांकां गोंयान येवपाचो पर्मनंटली बॅन घालचो, कारण ही इज एन एज्युकेटेड पर्सन. इट इज नॉट स्लीप ऑफ अ टंग. ही इज समबडी हू नोज वॉट ही इज टॉकिंग अबाउट, अँड दीस वॉज अ सिस्टमॅटीक स्टेटमेंट मेड बाय हिम. अँड ऑब्वियसली कोण ना कोण तरी हाच्या फाटल्यान आसा आनी तातूंत भितर जो दुबाव दिसता तो सरकारूच आसा अशें दिसता.